वाळपय हातवडा जंक्शनार आशिल्लो शिवाजी महाराजाचो पुतळो वाळपय पालिकेन बिरेस्तारा काडलो। ह्या पुतळ्या वयल्यान फाटले कांय दीस जाले वाद चालू आशिल्लो। ह्या प्रकरणाची शिवप्रेमींनी वाळपय पालिकेत वासपूस केली। RDX गोवा खातीर वाळपयच्यान निलेश परवार। तेका सांगलेले ऑर्डर बॉय ते करून ते आम्ही काढले ती तेका जायला तेका सांगले सर्टिफाईड कॉपी माग हांव तेका दिता म्हणून। स्टॅच्यू केन्ना सकाळी काडलो? हय कितल्या? अराउंड 5:30 कलेक्टराची ऑर्डर जाली तुमकां जाली? ना आम्ही ऑर्डर काढली आम्ही पुलीस प्रोटेक्शन वा सगळ्यांक गेले। तो काडपाक आता शिवाजी स्टॅच्यू ऑलरेडी इन्स्टॉल केलो गार्डनांनी व्हडलो स्टॅच्यू जालो थिंगा लोकूय बी म्हणपाक स्टॅच्यू जालो आनी तुमी आतां कित्याक तो दवरता थिंगा तर हें काडपाचो न्ही पण आमी डिसिजन घेतलें आनी काडली ऑर्डर हें करून पुलीस फोर्स घेवन काडलो तो आमी। सकाळी 5:30 कळ्ळें की आमचो शिवाजीची मुर्ती जी हांगासर म्हणजे शिवाजी चौक वाळपय हांगासर लायिल्ली आसली ती कोणी तरी काडली म्हणून। जेन्ना आमकां इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळी की ती म्युनिसिपल्स येवन आपल्या आदेशा काडून त्यांनी काडलेली आसा ती आनी पोलीस प्रोटेक्शन घेवन तेंचे घेवन ती काडल्या सगळी। आमकां ते जे घडलां ते आमकां दिसलें की सगळे 70च्या लोकांक आनी गोंयाच्या लोकांक ते सगळ्यांची वायट बातमी आसा ती, कारण हे सगळे जो शिवाजी महाराजाचो पुतळो थंयसर आसलो तो एक आमकां थंयसर आदर्श आसलो आनी आमी त्या शिवाजीच्या मुर्तीची आमी खूब जतनाय घेतलेली। अशी घटना घडली की जे सगळे गोंय हादरून गेलें। आयज कळ्ळें की जी मुर्ती असंख्य लोकांनी बसयल्ली ती अचानक म्युनिसिपालिटी येवन काडली। हे जे वर्स आसा ते शिवाजी महाराजांचे 350 वर्सां जाल्लीं आसा ते घटनेनुसार हें अशें करूंक जायनासलें तेंच्यांनी। निदान जे शिवप्रेमींनी कोण मुर्ती बसयल्ली किंवा कोण तरी ते तेंचे अध्यक्ष आसा किंवा हें आसा तांकां हाडून कितें तरी तेंच्यांनी सांगपाक जाय आसलें की बाबा अशें अशें आसा कितें तोडगो तरी काडपाक जाय। जे 3000 लोकांची गोंयाची अख्खे जमोन जी मुर्ती बांदली तेंची जी मनां दुखवली गेली अशें करूंक जायनासलें तेंचें। त्या अचानक म्हणजे सकाळच्या 5:30 वरांचेर काडपा फाटल्यान COचो कितें उद्देश आसलो आमकां खबर ना। आमी ताका विचारलें राजकीय दबावा पटी अशें हें जालां हें एकंदर तिचे जे वागणुके वयल्यान आनी तिची जी भाशा आसा त्या वयल्यान दिसता। आमी ह्या गोष्टीचो तीव्र निशेध करता। आमी कारण ही सेंटिमेंट्स आसा ह्यो सेंटिमेंट जपपाचें काम ह्या म्युनिसिपालिटीन करूंक जाय। ह्या वाळपयच्या म्युनिसिपालिटीन कितल्योश्यो बेकायदेशीर गोश्टी घडटा, बेकायदेशीर सगळ्यांनी बांदकामां केल्लीं आसा त्यो हेंच्या नजरेक येयना आनी एक आमची जी प्रेरणा स्थान आसलेली आमी जी मुर्ती सगळ्यांनी दवरली थंय तेजो कोणाक म्हणून त्रास जाता हो आमी ताका प्रश्न केलो जाल्यार ती उत्तर दिवपाक सोदिना। आमची बैठक जातली आज सांजची आनी बैठक जावन आमी सगळे समविचारी सगळे ग्रूप आसा बसून आमची फुडली कृती जातली। पूण आमी शांततेच्या मार्गान लोकशाही पद्दतीन सगळे विशय फुडें वयतले आनी परत तांकां आमी मेमोरंडम दिलें वतलें की तुमी जी मुर्ती आतां तेंच्या कस्टडीन आसा तेणी सांगलें COन आमचे कडेन आसा ती तेंच्यांनी सन्मानान थंय बसयची अशी आमी तांकां लेखी मागणी दितले आनी त्या नंतर जो डिसिजन आसा तो म्युनिसिपालिटीन घेवपाचो आसा।